लोकेशन सोडून 30 सप्टेंबर नंतर दवरल्या आणि हेही काम अंडरग्राउंड केबलिंग सरपंच तुझे 30 सप्टेंबर नंतर आणि ते बी पावसान पावस जर आनी मुखार गेलो कारण 1 म्हयनो पावस आमकां हे आयलो तातूंत हो म्हयनो लीप इयर म्हणटा म्हणजे आमच्या हातूंत अदीक म्हयनो म्हणटा आणि इंग्लीश हातूंत तो लीप इयर म्हणटा आणि त्या खातीर आमच्या हातूंत वराच्यान 18 तारखेच्यान जो एक्स्ट्रा म्हयनो येता हिंदू कॅलेंडरा प्रमाणे त्या खातीर 1 म्हयनो सगळ्यो गोश्टी मुखार वचूंक शकता. मित्रांनो एक लक्षात दवरा की जेन्ना आमचे गव्हर्मेंट स्थापन जालें त्यानंतर जवळ जवळ काय 2.5 म्हयन्यान हांव मंत्री जालो पूण जे काम पॉवर डिपार्टमेंटान केलां हे म्हाका दिसता 5 टायम्स जे फाटल्या गव्हर्मेंटान जालां म्हणजे वर्सांभर 200 कोटीचें काम केलां जाल्यार आज आमी जवळ जवळ वी हॅव कंप्लिटेड 1200 कोटी. आय एम प्राऊड टू से इट ओनली बिकॉज ऑफ गुड कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टाफ एंड अदर जे आमचे म्हणजे आमचे सरपंच पंच आमदार आसात तांचे. पूण त्याच प्रमाणे आतां आनी एक लक्षात दवरपाक जाय सरपंचांनी पंचांनी किंवा एनजीओनी की काम करता आसतना त्रास हो जातलोच. हांगा जाणटे लोक आसा हांवूय सादारण तुमच्या लेवलार पावा आणि याद करा हे जे कंडक्टर घातिल्ले पयले जे दिसता ते प्रत्येक गांवांत 63 आनी 65 आयिल्ले. हांव तेन्ना जवळ जवळ 6-7 वर्सांचो आशिल्लो. 63 to 65 हांगा लायट केन्ना आयली आय डोंट नो आजकालचे लोक सांगतले हांगा लायट केन्ना आयली पूण म्हजे म्हायती प्रमाणे 63-65 आणि हे सबंद कंडक्टर जे 63-65 घातिल्ले त्याला आज आम्ही चेंज करता हे लक्षात घेता. गोवा गव्हर्मेंट अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत सबंद गोंयांत हाय टेन्शन लायन आम्ही चेंज करता. खंय तुटता ते आमी रिपेर केल्या नवी घाल्या पूण ओवरऑल ज्यो लायनी काडून आमी ज्यो नव्यो घालता आनी त्योय बी अंडरग्राउंड केबलिंग करून त्या आमी चालू केला. लक्षात दवरा जवळ जवळ 1200 कोटी ऑन एन एवरेज 40 crores पर कॉन्स्टिट्युएन्सी इज अ मिनिमम. हे दवरना आनी दिसता हांव फाटली जी एसेंब्ली जाली आमची तेन्ना हांवें हेची एसेंब्लीत नोंद केल्या की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीक मिनिमम 40 कोटीची कामां आमी घेतली म्हणून. त्या प्रमाणे नॉट इन शिवोली ओन्ली ऑल ओवर गोवा 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा एक्सेप्ट पणजी मडगांव कारण त्यांचे काम जाल्लें आनी पार्ट ऑफ द आमचे वास्को हे 3 जर सोडले आसत बाकीच्यो 37 कॉन्स्टिट्युएन्सी थंय येता 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी वास्को 37 कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी सबंद अंडरग्राउंड केबलिंग चालू केलां आनी कमीत कमी 40 ते 100 कोटी पर्यंत आमी तेजे एस्टिमेटूय केला. हायेस्ट इज इन काणकोण विच इज अराउंड ऑलमोस्ट अबाउट 193 crore आम्ही काणकोणाक घातला. नंबर 1 म्हणजे 350 crore वर्क सबस्टेशन न्यू सबस्टेशन एट बेर्णा. वी वॉन्ट टू इम्प्रूव द विसिनिटी ऑफ दॅट इंडस्ट्रियल इस्टेट आणि मार्मगोवा तालुका आणि त्या खातीर 350 कोटीचें काम आमी ते चालू करता ह्या म्हयन्यात. तशेंच काम तुमचे जे सबस्टेशन सालिगांव सबस्टेशन आसा which will improve everywhere. म्हणजे तुमचे ह्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा शिवोले आसूं त्यानंतर सालिगांव आसूं त्यानंतर तुमचे कलंगूट आसूं किंवा पार्ट ऑफ द म्हापसा आसूं विल इम्प्रूव विथ दॅट. टीव्हीचो 63 MVA ट्रान्सफॉर्मर जो आसा तो इम्प्लिमेंट एप्रिलांत केलो. इनॉग्रेशन करूना. यू नो वॉट इज द कॉस्ट ऑफ दॅट वर्क 40 crores. एडवर्टायजमेंट केली म्हणून जालना लोकांक कसो रिजल्ट मेळपाक आणि सबस्टेशन एट मांद्रे ऑल्सो वी आर कंप्लीटिंग बाय से अनदर 2 months. एंड ऑफ दीस मंथ हांव म्हणटा अनदर 2 months. एक लक्षात दवरा फुडल्या 2 वर्सांत आणि प्रायर टू 2027 आय विल सी दॅट
ST line in the vicinity of forest, in the vicinity of agriculture area, in the vicinity of coastal, and in the vicinity of city area will be underground. 101%. आणि ते काम करून जर आम्ही केलंय, आमची वन एक्झाम्पल ताणे तुमकां दिलें एकूच म्हाका दिसता ताणें दिलें तें आमच्या ह्याचे अंजुणाचे. म्हजी एक पंचायत आसा दुर्बाट फिल्टर म्हणून, आडपय दुर्बाट, ती येयली सांजच्या वेळार कंप्लेनी आज लायट गेली. पूण लास्ट 1 वीका पयलीं हांवें ST लायन वयली तोडली आनी अंडरग्रावंड जॉईन करून दिली. एका आठवड्यात म्हाका एकूय कंप्लेन ना, एकूय कंप्लेन येवना एका आठवड्यात. डेली कंप्लेन येताली ती एका एकूच आठवडा. म्हणजे हाजे वयल्यान ते इम्प्रुवमेंट ऑफ अंडरग्रावंड केबल कितलो जाता हें तुमकां इल्लें दिसपाक लागता. लेट अस डू इट फर्स्ट ST and then if required we will go to NT. It is not at this stage, we don't want to take except in city area. आणि त्या खातीर तुजे कडेन मागता की जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर ही कामां करता तुमकां त्रास जातलो. आय नो, कित्याक सगळे कडेन खड्डे मारता आनी खड्डे जशे पावस पडलो की एक वेळ भितर वता आनी एक वेळ भितर गेले नंतर तें काम PWDन करचें पडटा. तेंय प्रोविजन आमी केलां. आमी अशें न्हय की PWD आमी आतां टेंडर काडपाक, आमी ऑलरेडी वी हॅव डायरेक्टेड PWD टू टेक आउट द रिपेअर ऑफ द रोड आणि इट वील बी डन बाय ऑक्टोबर 30. लक्षात दवरा, तुमची जी जी कामां जाता थंय रोड रिपेअर वर्क इमिजिएट आमी घेतले आणि ते करूनय तुमकां दाखयतले. आज म्हाका खूब आनंद जाता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.